चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळींत तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उरबी उरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीचे आमचे मानेस्त आमचो शेजारचे गांव सावंतवाडी हांगासरलें आयज तें आमकां हांगासर मेवलां म्हणटोच ताचे लागीं आमी भासाभास करतात आनी ताचो वावर जे भाशेन ताणें ह्या पालकाची कोंकणीची कशी सेवा केली हाचेर थोडो भोव उजवाड घालपाचो आमी प्रयत्न करतात. चल तर आयच्या आमच्या सोयऱ्याक मेळूया. आयच्या आमच्या कार्यावळीच्या मानेस्त मोनिका फर्नांडीस. मोनिका बाय, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं तुका बाप देवतना तुका चडांत चड देव बरें करूं. आयज प्रुडंट मिडिया ह्या तुमच्या माणका मोती ह्या कार्यक्रमान म्हाका तुमी येवपाक संदी दिली. हांव तुमची काळजांतल्यान दिनवाशी. देव बरें करूं. खरेंच मोनिका बाय, तुमचे बरोबर सुरवातेकूच खूब बरें दिसता कारण तियात्राचो अनुभव तुमच्या गांवांत किरीतपणी सावंतवाडी हांगासर कसो जाता हो अनुभव आमच्या गोंयच्या ऑडियन्सांक किरीतपणी मेवतलो. म्हणटच कांय वर्सां आदींतल्यान हालेलुया बाब तुमचो मामा जायते जे तियात्रीस आसा तांकां उखलून धरता म्हणटच आमी ताचेरूच सुरवात करूया. तुज्या मामाचो तुका कितलो फायदो जाला? आवय हालेलुया म्हटल्यार मामा ये मेरा मामा है और हम तुम्हारी भांजी है. तर केन्नाय ताका फोन केल्यार कितें म्हणटा भांजे हांगासूनच स्टार्ट जाता. हालेलुया मामा आनी म्हजी माय ती दोगांय भाव भयणां. म्हजी माय आसगांव गांवची जाल्यार हे जे तियात्रांतले वो कांतारां गावपाचें वो मुजगाचें हे जे येयलां तें आमच्या रोगतानसूनच येयलां. कित्याक म्हजो पाय किनळा गांवचो, ती बॉर्डर देवसू बॉर्डर आनी सिंधुदुर्ग बॉर्डर. सो म्हजो पाय किनळा गांवचो जाल्यार म्हजो पाय आनी माय दोगांयची सांगड घातली जाल्यार आमच्या घरानसूनच तें उपजोन येयलां आनी तें म्हजे भितरूय रिगलां. म्हणटूच ह्या कांताराची वो तियात्राची नाचपाची ही संदी पाय सान येयली. पाय म्हजो तियात्रांनी बायलांची एक्टींग करतलो, चेडवांची एक्टींग करतलो. लुईस पिंटो आनी एंटोनी परेरा हेंच्या तियात्रांनी. मागीर म्हाका संदी मेळोंक लागली. हांव भुरगेपणीसतान इस्कॉलांतान इल्लें इल्लें म्युजीक शिकताली आनी कॉस्मा फिलीप फेर्नांडीस हो जो म्हजो पायचो खाशा इश्ट जाल्यार ताणें म्हाका फ्लूट वाजोवंक शिकयलें, इल्लें इल्लें म्युजीक शिकयलें आनी त्या उपरांत अशी अशी संदी मेळत गेली. इगर्जेन कॉयरांनी बी गावंक लागलें आनी उपरांत मातशें वय जालें. 1991 ह्या वर्सा म्हाका उगडास आसा. पयलेच फावटी रॉनी परेरा म्हणून थिंगा एक पाद्री आसलेलो जाल्यार ताणें एक टीम केली, स्थापन केली आनी ते टिमीन म्हाका सिंगींग करपाक घेतलें. आनी हो ग्रूप क्रिसमसाच्या टायमार जायत्या गांवांनी भोंवलो. शिरोडा हालेलुयाच्या गांवान, शिरोडा गांवान, वेंगुर्ला, सावंतवाडी, आख्ख्या सिंधुदुर्गान भोंवलो आनी तो जावन असलो म्हजो पयलो प्लॅटफॉर्म स्टेजीचेर येवन गावपाचें. तें एक नाटकुलें. त्या उपरांत बिशप ऑल्वीन त्या टायमार तो डीन आसलो सिंधुदुर्गाचो, सावंतवाडीन आसलो जाल्यार ताणें एंड्री लोबो हाका घेवन एक नाटकुलें म्हणजे क्रिसमसाच्या हेचेरूच आदारीत, बाळका जेजू जे जल्माच्या आदारीत तो एक धाकटो प्रोग्राम केलो आनी तो तियात्र कसो फॉर्म केलो तेतूनय म्हाका एक्टींग करूंक आनी सिंगींग करूंक संदी मेवली. आनी ती 2 वर्सां अशीच गेली. मागीर म्हजें CAचें ट्रेनींग सुरू जालें. त्या ट्रेनींग करतना मातसो फाटीं रावलें हांव. पूण एके वाटेन कॉयरान सिंगींग, एके वाटेन गावपाची, एके वाटेन कंपेरींग करपाची आनी कोणाच्या बालतिमांक, कोणाच्या बड्डेयांक, कोणाच्या कोमयाच्या पार्टींक वो काजारांक कंपेरींग करूंक आनी कांतारां घडोवंक म्हाजी उर्बा वाडत गेली. आनी हे भाशेन एक फावटी तियात्रानूय संदी मेवली. येस मॅडम हो एडवीन डिसोजा हांचो तियात्र हालेलुया आनी तेंच्या ग्रुपाचो तो तियात्र, त्या तियात्रान हांवें काम केलें. त्या उपरांत सावंतवाडीचो पास्कॉल डिसोजा तोय बरें तियात्र बरयतालो जाल्यार तांच्याय तियात्रान एक्टींग करूंक मेवली. मागीर मिनीन म्हणून हालेलुया मामाचो शेजारी आजगांवचो ताणें वादोळें तियात्र बरयलो. त्या तियात्रानूय एक्टींग केली आनी हे भाशेन हो प्रवास घडोवत म्हणजे फुडें चलत गेलो. आनी सांगपाचें म्हटल्यार गावपाची, एक्टींग करपाची ही जी संदी म्हाका जायत्या जाणांनी दिली. हांव तांकां काळजांतल्यान उपकारी. आनी तुमी म्हणशात आतां हांव गोंयान खंय पावलें जाल्यार गोंयान येवपाची संदी मेवली म्हाका क्रिस्टो फेर्नांडीस. म्हजो व्हडलो चेडो आची फेर्नांडीस तो डॉन बॉस्कोन शिकोवंक आयलो.
जाली 5-6 वर्सां आदीं आनी तो शिकता आसतना ताका क्रिस्टो फर्नांडीसांचो नमहा कोरल म्हणून तो ग्रूप मेळलो. त्या ग्रुपान तो जॉयन जालो आनी एक दीस म्हणलो मम्मा हांगा बरें कोयर चलता एग्जामी बी जाता तूं एग्जाम बी दिता जाल्यार पळय म्हणून हांव क्रिस्टो फर्नांडीसाक घेवन मेवलें आनी ताणें म्हाका एग्जामी खंय दिवपाच्यो म्युजिकाच्यो म्हणजे आमकां सॉल्फा येतात पूण मुखार वचोंक जायना आमी थंयच रावता बेश्टें देकोर आमी गायतात देकोर म्हणटात पूण तें जें कितें शिकपाचें एक्चुली आमकां सिंगींग शिकयलें सावंतवाडीन आसतना इस्कॉलान शिकयलें त्या उपरांत जॉन डिसिल्वा कोयराचो मास्टर आसलो कोयर मिलाग्रीस कॅथिड्रलाचो आसलो तेणेनूय जायतोच आमकां आदार दिलो सॉल्फा शिकूंक वाचूंक पूण आमी तितलें सिरियसली घेवंक ना. पूण जेन्ना गोंया पावलें क्रिस्टो फर्नांडीस ताच्या पंगडान नमहा कोरल जॉयन जालें आनी त्या उपरांत हांवें म्युजीक शिकूंक म्हणजे ते ग्रेड्स इन वोकल्स जाल्यार ग्रेड 1 दिली 2 दिली 3 दिली आनी अशे भाशेन डिप्लोमा तेन्ना पावलें. चड हांव शिकूंक ना जें कितें शिकलां इल्लेशें शिकलां पूण देवान म्हाका तितले आदार दिलो फुडें सरोंक म्हणून हांव आयज खूब खुशाल आसां. आनी हीच संदी घेवन एक फावटी मेर्शे गांवांत म्हणल्यार धाकटो चेडो म्हणूंक लागलो आपूण मम्मा व्हडलो बाबा आची तो गोंयांत शिकला जाल्यार हांवूय गोंयांतूच शिकता. आतां म्हणलें ओके चलात दोगूय वचात. मागीर रावतलें खंय कित्याक डॉन बॉस्को हॉस्टेल तेंच्यांनी बंद केलें. मागीर म्हणूंक लागलो आमी खंय तरी रूम पळोवया जाल्यार आनी एकलो मामा आमचो वास्को रावता एंड्रू म्हणून ताणें रूम आमकां पळयलो मेर्शे गांवांत आनी ओके म्हणलें रूम आमी बी पळयलें आनी आमी घरा पोत्तून गेलीं. घरा वयतकूच विचारलें म्हाका 2-3 जाणांनी की तूं खंय रूम पळयला आनी म्हटलें मेर्शे वयस म्हणूंक लागलें मेर्शे एकदम डेंजरस गांव म्हणूंक लागलें आनी ह्या गांवांत तूं भुरग्यांक दवरता सायबा बोगूस हांव मातशें हारलें पूण मागीर म्हटलें कांय भिरांत ना थोडे दीस भुरग्यांक संवय जायसर हांवूय येतलें म्हणून तांचे बरोबर हांवें मोजी साटली बोटली घेतली आनी हांवूय मेर्शे गांवांत पावलें. आनी पयलें म्हजो हांव एक्चुली प्रोफेशन म्हजें अकावंटंट सर्टिफायड ऑडिटर CA म्हणल्यार नॉट कम अगेन बट सर्टिफायड ऑडिटर म्हणल्यार म्हजे लागीं ट्रस्ट जे आसात महाराष्ट्रा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट खाला जे ट्रस्ट आसात ते हांव ऑडिट करूं शकता आनी ते अकावंटींग आनी ऑडिट हें सांबाळून हांव घरानूच म्हजो वावर करतालें. जाल्यार हांगा येवन मेर्शे येवनूय हांवें तोच वावर चालू दवरलो पूण सायड बाय सायड मेर्शेच इगोर्जेन कोयरान जॉयन जालें कित्याक म्हाका ती इगोर्जेन गेल्यार फाटीं बसोंक बरें लागना फुडें वचून गायन करूंक चड मागीर देवान दिला ताळो तो देवा खातीरच वाखाणूंक यूज करचो म्हणून जाल्यार हांवें तो कोयर जॉयन केलो. कोयर जॉयन करतकूच सेल्वीन ब्रागांझा नांवांच तो फामाद कला अकादमी बेस्ट म्युजीक डायरेक्टर म्हणून अवॉर्ड विनर जाल्यार तो कोयर मिस्त्री जाल्यार ताची वळख जाली. आनी एक फावटी उलयता म्हणूंक लागलो इफ यू वॉन्ट टू मेक एन आल्बम देन आय कॅन हेल्प यू कित्याक हांवें ताका म्हटलें म्हजी अशी कांतारा बी आहा म्हाका खूब लायक हांवें म्हणलें तुका जर आल्बम करूंक जाय जाल्यार आय कॅन हेल्प यू. हांवें म्हटलें ओके गूड म्हाका मातशें आनीक उर्बा आयलें हांवूयच म्हटलें येदो व्हडलो म्युजीक डायरेक्टर फेमस डायरेक्टर आनी म्हाका हेल्प करूंक तयार जालें म्हणलें करुया. हेका आतां 1 वर्स जालें गेल्या नोव्हेंबरान ताणें म्हाका सांगलेलें. त्या उपरांत मागीर ती कांतारा जी म्हजे लागीं आसली आदली तियात्रान बी आमी 1-2 म्हटलेली पूण थोडी नवी आसली आनी ती हांवें सगळी कंपायल केली आहली ती 7-8 कांतारा सुमार आहली 2 हांवें आदीं गायलें ताका लागून ती कुशीन दवरली आनी जी फ्रेश आहली ती हांवें दवरली. हांवें म्हणलें करुया हांवें ताका सांगलें हांव तुका म्युजीक बी धाडटा म्हणून. हांवें इल्ले पाडेक वॉयस कोरसो रेकॉर्ड केलो आनी ताका धाडलो. डिसेंबर गेलो जानेवारी गेलो फेब्रुवारी गेलो मार्च गेलो तरी हेची कांय खबर ना कोत्ता तो बाबडो खूब बिजी तियात्र बियात तेन्ना खूब चलतालें तो खूब बिजी आसतालो. जाल्यार लॉकडावन केन्ना स्टार्ट जालो मार्चाचे 25 तारखेर. त्या उपरांत ताका बाबड्याक टायम मेळलो म्हाका एक दीस म्हणूंक लागलो आफ्टर द लॉकडावन बाय मोनिका सेंड मी युअर सॉंग्स वील डू इट नाव हॅव प्लेंटी ऑफ टायम म्हणून वयस म्हणलें पोत्तून म्हाजी मशीन चालू केलें आनी मागीर पोत्तून ताका सगळें रेकॉर्डींग धाडलें आनी हे भाशेन एप्रील मायाक म्हाका एक्चुली तो आल्बम म्हज्या पायच्या म्हजो पाय लुईस टेलर फामाद टेलर सावंतवाडी गांवांत जाल्यार तो सोंपोवन 3 वर्सां जालीं आनी ह्या निमतान ताच्या म्हणजे तेंची गोल्डन जुबली म्हणजे मम्मी डॅडीची गोल्डन जुबली 4 मायाक आसली तर तेन्ना तो म्हाका आल्बम रिलीज करूंक जाय आसलो पूण तेन्ना लॉकडावनान स्टुडियो ओपन ना खंयसरूच कोण घेयना सगळे स्टुडियोंची दारां बंद. मागीर कितें करुया मागीर एकूच कांतार रिलीज केलें तेन्ना हांवें पापाच्या उगडासाक तेंच्या गोल्डन जुबलीच्या उगडासाक आनी त्या उपरांत मागीर तिची प्रोसेस सेल्विनाची प्रोसेस चालूच आसली पूण स्टुडियो ना ताका लागून तोय मातसो मागीर ताका मेळलो सर रॉक लाजरस तोय फामाद म्युजिशियन आनी हांव पयलीं हांव नको आहलें आतां म्हाका खंय तुजी वळख नाहली हांव आयज तुका पयलीच फावटी मेळटा तसो रॉक सरूय ताकाय पयलीच फावटी मेळ्ळी. सेलीन म्हणूंक लागलें आय हॅव मॅट रॉक सर एंड ही इज रेडी टू गीव द म्युजीक एंड वी हॅव डन एवरीथींग सो तूं यो म्हणूंक लागलें रेकॉर्डींग करूंक. हांव ताच्या घरा गेलें पयलें जाल्यार म्हणलें स्टुडियो व्हडलो ना म्हणलें होम स्टुडियो
होम स्टुडियो ना म्हणटकूच भितर सरले तो मनीस एकदम सादो म्हाका दिसलें कोणी व्हडलो आसतलो पूण एकदम सादो मनीस. सो हांव तेच्या घरान भितर सरलें. तेणें एकदम फॅमिली वातावरण खंय केलें आनी हे भाशेन धाकटोसो स्टुडियो पूण एकदम बरें कोऑपरेट करून ताणें रेकॉर्डिंग करूंक म्हाका आदार दिलो. आनी हे भाशेन म्हज्या जिवितांतलो जें म्हजें सपन आसलें, आमकां दर एक मनशाक जिवीत एक देवाचें देणें आनी हें देणें आमी बऱ्या खातीर उजार करूंक जाय. आमी पळयता ह्या दिसांनी सुसायड खूब हो ट्रेंड खूब चलता. सगळीं कोणी डिप्रेशन जालें, टेंशन येयलें जाल्यार गळार मारून घेतात वो वीख पितात वो आंगार घासलेट वतून आपल्याक स्वताक जळून घेतात आनी हे भाशेन जिवीत काबार करतात. पूण म्हाका हो विशय मेळ्ळो, सुसायड हो विशय मेळ्ळो आनी जिवीत एक देवाचें देणें हो विशय मेळ्ळो आनी तेंच टायटल धरून हांवें म्हजो आल्बम म्हज्या पायच्या मरणाच्या 3ऱ्या वर्सा तो रिलीज केलो. दॅट वॉज ऑन 31st July 2020 रिसंटली. So that was like my first dream which I achieved, and that too because of all these people, valuable people, right from the back to what time हांव ज्या आतां हांगा उबी आसा प्रेजेंट. आनी हांव जाणा होच सहकार म्हाका फुडें मेळटलो आनी आयज ह्या प्रुडंट मिडियान ही जावन आसा एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका. सो थँक्यू. खरेंच जे भशेन तूं उलयलां ते भशेन आमचे ऑडियन्स तुजो आवाज आयकूंक रावल्यात. तांच्या पासत एक कांतार पिशें हें जावन आसलें पयलें कांतार जें हांवें बरयलेलें कॉलेजीच्या टायमार. तेन्ना मातसो तुमी जाणा न्हू कॉलेजीन आसतना ब्रेकअप जाता, कितें जाता, डिप्रेशन येता. सो तें जावन आसलें म्हजें फिलींग त्या टायमार तें कांतार बरयतना. आनी हें कांतार हांवें घडलें पिशें. जाल्यार आयज हांव तेंच कांतार म्हणूंक सोदतां, म्हजें पयलें कांतार. लोक म्हाका म्हणटा चेडू पिशें, हांव पिशें देखून सगल्याक भोंवता ओशें. आरे आसतात कित्याक चिंतून पळयात मातशें, हांव तुमकांच लागून जावंक पावला पिशें. पिशें 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 हांव चेडू पिशें. पिशें 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 मोग म्हजो कोळी एक चलो, तो पळोवंक दिसो फिल्मांतलो हिरो. काजार जाता म्हूण सदांच सांगतालो, पूण फोटोन म्हाका केलो रे घोटालो. पिशें हांव चेडू पिशें. पिशें हांव चेडू पिशें. पिशें 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 पिशें. थँक्यू. आयजूय तुका तो आदलो फील, जी परिस्थिती त्या काळार आसली, दोळे मुखार आयले आसतली. वय येताच न्हू ते. दॅट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स. सो येता. म्हणटच हें कांतार तुवें तियात्रांनी म्हणलां. तेन्ना जे धाकटे धाकटे म्युजिकल शोज करतालो. एलेक्सियो फेर्नांडीस म्हणून एक आसलो थिंगा सावंतवाडी किंदळा गांवचो खरो, पूण तो सावंतवाडीन तेची पोस्टींग जालेली आनी तेणें तेन्ना ओपाय म्हणून तियात्र घाल्लो आनी ताचे उपरांत धाकटे धाकटे म्युजिकल शो करतालो. तर त्या म्युजिकल शोन हांव हें कांतार गायतालीं. मागीर एक फावटी एक चेडो म्हणून लागलो, बाय तें तुजें कांतार म्हाका चड लायक जालें, म्हाका हांवूय म्हणूंक सोदतां. हांवें म्हणलें चेडवाचो ड्रेस घालून म्हणचे पडटा, ओय म्हणूंक लागलो. आनी ताणें तें कांतार म्हजे लागसून बरोवन घेतलें आनी सॉल्फां सगळीं द फीज म्हणून तेन्ना बँड आसलें सावंतवाडी, तितून हांवूय क्रुनींग करतालें थोडे दीस. जाल्यार तेंचें बँड आसलें आनी एक फावटी तो म्हणून लागलो हांव म्हणटा तें कांतार. हांवें म्हणलें ओके म्हूण जालो, रेडी जालो. आनी कसाल ओरोस कसाल त्या गांवांत तो म्युजिकल शो आसलो आनी रातचो वेळ. तेका म्हणजे आसो नाका ना तुमी, हांव जोक सांगता, पूण तोय जाल्यार प्रोग्राम पळयतालो तेणें वायट दिसचें न्हू, हांवें सोबे माजार सांगता म्हणून. बट दॅट वॉज अ फील. म्हणजे तो इतलो खुशी आसलो तें कांतार म्हणून आनी म्हणूंक लागलो बाय म्हाका चेडवा भाशेन हांव न्हेसता न्हू, जाल्यार कितें कितें करचें. हांवें म्हटलें नाल्लाच्यो कुट्ट्यो थंय आसतल्यो, त्यो वच आनी घाल म्हणून चेडवा भाशेन न्हेसोंक दिसोंक जाय जाल्यार ती एक कोणें तरी हय नाणी आहलें थंय आग पेटयतात, उदकाक पोंदाक आग पेटयतात. जाल्यार तो धुंवर ताका थंय दिसलो आनी कट्ट्यो पळयल्यो, कट्ट्यो हाडल्यो आनी घातल्यो. तेणें कित्याक पळयलें त्यो कट्ट्यांनी भितर कितें आहा तें घातलें आनी स्टेजीर गेलो आनी स्टेजीर कांतार. लोक म्हाका म्हणटा चेडू पिशें, हांव पिशें चेडवा. हांवें म्हणलें आनी ताका भितरसून मुयो चावंक लागल्यो, त्यो कट्ट्यांनी म्हाका दिसता मुयो हाडल्यो. आनी हे भाशेन तेचे बाबड्याचें कांतार तें हें पिशें जालें आनी तो पिसो कसो जावन स्टेजीचे भायर येयलो. बट दॅट आय वॉज व्हेरी हॅप्पी दॅट समबडी इमिडिएटेड मी. म्हटल्यार म्हजें कांतार कोणें तरी गायलें, तें खंय जावं पूण गायलें. पूण जेन्ना तुवें हें कांतार गायलां तेन्ना तुकाय जायतो लोकांचो प्रतिसाद मेळलो आसतलो. होय खरें न्ही, मेळलो प्रतिसाद, बरो प्रतिसाद मेळलो. कित्याक तें कांतार जे भाशेन हांवें घडलें एक्चुली दुखी जावन डिप्रेशनान हय न्हय, पूण एक बरो ट्यून कहो येयलो आनी फील येयलो.
तें हांवें घडलें आनी म्हणलें आनी त्या उपरांतूय आनीकूय अशी बरयली कांतारां. नेरूर ह्या गांवांत फादर सिमांव फेर्नांडीस म्हणून तो पाद्री तोय तियात्र बी कोत्तालो, तियात्र कोत्तालो. जाल्यार ताच्याय तियात्रान हांवें मेरा भारत महान हें कांतार एक बरयलें. म्हणजे आमची भुरगीं, तरणाटी भुरगीं शिकप जालें, 10वी जाली 12वी जाली काय बॅग घेतात, पासपोर्ट काडटात, गेलीं भायल्या गांवांत. थंय वचोन कितें काम करतात तीच जाणात. पूण परतून मागीर कांयच सक्सेस मेळोंक ना जाल्यार परतून इंडियेकूच येतात. जाल्यार इंडियेनूच रावन आमच्या आवय बापूयनी जर आमच्या भुरग्यांक सांगलें की तुमी हांगाच रावन तुमचें काम करात, जाय तितलो म्हणजे जाता तितलो वावर करात. भायल्या गांवांक वचोंक जाय बट टू नॉट टू सेटल. थोडे दीस गेले एक्सपिरियन्स वो म्हजे भशेन म्हाका खूब इच्छा आसा आख्खो संवसार भोंवपाची. हांव म्हज्या घरकाराक सांगता हें पळय थोडीं वर्सां जालीं न्हू, आय विल गो अरावंड द वर्ल्ड, आय वॉन्ट टू सी द होल. कित्याक म्हजी आंटी म्हणजे आमची पेन फ्रेंड, म्हज्या मम्मीचो तित्यू फादर साल्वादोर फेर्नांडीस म्हणून तो तेची पेन फ्रेंड आसली आनी ती न्यूझिलंड गांवांत इन्वोका गेली ह्या गांवांत. जाल्यार ती आमच्या इंडियेन 1989 ह्या वर्सा आयलोली त्या फादराच्या सिल्वर जुबलीक. आनी ती आमच्या सावंतवाडी गांवांत खंय एकूच हॉटेल तारा म्हणून आसलें आनी त्या हॉटेलान नो इंग्लीश नो हिंदी, एंडा थंड मराठी. जाल्यार ती फादर म्हणलो ती इंग्लीश स्पिकींग तांकां कांय कळना जाल्यार तुमगेर येवन रावलें म्हणून म्हज्या बापाच्या घरा तांकां हाडून दवरलेली. आनी थंय म्हजी तेंची वळख जाली आनी त्या फादराक आनी म्हाका तेंच्यांनी स्पॉन्सर केल्लें इन 1989. सो फर्स्ट टायम हांव तेन्ना न्यूझिलंड पावलें. हय, सो दॅट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स टू गो अब्रॉड. जाल्यार तेन्ना सावन आनी ती आंटी खंय आयज ह्या गांवांत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत खंय ती भोंवत आसा. जाल्यार म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की हांवेंय तिचे भाशेन संवसार पळोवचो, खंयच्या एका हेचेर कामाक म्हणूय न्हय पूण संवसार पळोवंक म्हणून भायर वयचें. जाल्यार तो बेस घेवन हांवें तें कांतार बरयलें मेरा भारत महान म्हणून. उगडास आसा तुका? इल्लेशें उगडास आसा. हय. सोडून आपलो गांव तशेंच भयण आनी भाव, एक चेडूं वेता परदेसान. ग्रॅज्युएट जाल्या हांव व्हडलें जोडटेली नांव, हें चिंतप आसलेलें मनान. जायत्या ऑफिसांनी गांवांनी फायल घेवन भोंवतालें सदांच चेतान. एक्सिडेंट जावन बाबडें थंय सोंपलें एकाच मिनटान. मोनिका बाय, तुमच्या गांवांत तूं तियात्र न्हेसतना शेजारच्या गांवांनी तूं तियात्र न्हेसलें. तो तियात्र दुसऱ्या गांवांनी पावता. चडशे गोंयचे तियात्र फकत व्हडलें कितें फुकसांव आसा जाल्यारूच पावतात. पूण ह्या तियात्रांनी तुका कसली भुमिका पडटाली? म्हाका हे म्हणजे डिजर्वींग कॅरेक्टर हो रोल मेवतालो. म्हणजे ते फॅमिली तियात्र आसताले आनी त्या फॅमिली तियात्रान मुखेल म्हणजे सेंटर जो रोल आसतालो म्हणजे ती चड व्हडलो रोल न्हय वो चड धाकटो रोल न्हय पूण इल्लोसो रोल आसतालो. पूण तो कॅप्चरींग रोल आसतालो जितून तुका सगळे तुजे फिलिंग्स दाखोवंक मेळटाले. अशे रोल म्हाका मेळटाले. आनीक हे जे रोल करता आसतना थोडे फावटी तियात्र म्हटलो काय ना तातूंत कांतारांय आसतात. तूं कांतारांय गायतालें. सो थंयचें वातावरण आमकां चडशी तितली आयडिया ना पूण त्या वातावरणाक कितलीं सुमार कांतारां तियात्रान घालताले ते? हांगासरल्या भाशेन गोंयच्या भाशेनूच थिंगाय कांतारां आसतालीं, कॉमेडी आसताली, दिसेन कांतारां आसतालीं, डुएट आनी त्रियो आसताले. हय, आनी पार्टींतलीं कांतारां ती आसतालीं. हय, कांत आसताले. पूण आतां तुज्या मामा सांगाता केन्ना तरी तुका भुमिका करूंक चान्स पडला? वय, मामा सांगाता म्हटल्यार तांच्या पोंगोडान हय मामा बरोबर हो रोल ना. एकूच पास्कॉल फेर्नांडीस आनी मेनीन तांचे 2 तियात्र सावंतवाडीन जाले. त्या टायमार तितून म्हजो एक्ट आसलो पूण आमने सामने आमी केन्ना येवंक ना. हय. आयज मेरेन तुवें कितलीं सुमार कांतारां कंपोज केलीं आसतलीं? कंपोज 30 जाल्यान धाकटी व्हडली हय. पूण हो केन्ना म्हणजे फ्युचर हो दवरून हांवें केन्ना करूं ना की हांव कांतोरीच जातली, व्हडली कंपोजर जातली वो हांव आल्बम काडटली हें चिंतून हांवें केन्ना करूं ना. ताका इल्लें बरयलें. कोणूय येतालो म्हणटलो म्हाका बालती मांग म्हणून कांतार जाय जाल्यार तेन्ना बरोवन दिलें. हयच मनान येयलें खंय चट्टून येयलें म्हणून बरयलें दिलें. हय, ताका लागून तो कावंट म्हज्या मतीन ना पूण बऱ्यांतली बरी जी म्हाका कांतारां म्हाका जी याद आसा ती 30 कांतारां जाता. आतां गोंया पावल्या उपरांत फाटलीं 5-6 वर्सां तूं गोंयांत आसा. गोंयांत जे तियात्र जाताले
हे पळोवंक तूं वेतालें? वय खंयचो तियात्र हांव न्हू प्रिन्स जेकबाचे फॅन आनी त्या प्रिन्स जेकबाच्या तो तियात्र सावंतवाडी जेन्ना जेन्ना येतालो पयलीं 10-20 वर्सां आदीं तेन्ना तातूंत मिनीन मारियो म्हणून तेचो एक एक्टर आसलो. आतां तो आपले ओन तियात्र बरयता. पूण मिनीन मारियो जाणें म्हज्या आल्बमाकूय खूब सपोर्ट केला आनी ताणें 2 कांतारां गायल्यां. जाल्यार ताचे बरोबर म्हजे इश्टागत सुमार 25 वर्सां. तो केन्नाय म्हाका म्हणटालो तूं केन्ना गोंया येयल्यार तियात्र पळोवंक यो, हांव तुका टिकेट दवरता, तुका पास दवरता हय करून. सो ते जे तियात्र सावंतवाडीन येतले ते हांव हांगा येतकूच जेन्ना म्हाका दिसलें की हांव प्रिन्स जेकबाचो तियात्र वो मिनी मारियोचो तियात्र वो रोसवंसाचो तियात्र वो मारियो मिनेजीसचो तियात्र हांव रोखडें धांवतालें. पूण प्रॉब्लेम जातालो रातचो कित्याक ट्रान्सपोर्ट मेळना न्हू. मागीर रिक्षा बूक करून हांव तियात्राक येतलें आनी रिक्षा बूक करून घरा वयतालें. सो ती म्हजी उमेद तियात्र पळोवपाची. मोनिका बाई, ह्या तियात्रांतल्यान कलाकारांक कितें मेळटा? कलाकारांक सातिस्फासांव मेळटा. देवान तांकां बऱ्या गुणांनी नेटयल्यान, जावं गावपाचें वो एक्टींग करपाचें, जाल्यार ती आपली कला ते लोकांक दाखयतात आनी लोकांक दाखयलेले कडेन जो मॅसेज ते दितात ते लोकांक बरी बूद मेळटा आनी लोकांकूय जिवंक एक संदेश मेळटा. सो दॅट इज वॉट आय फील. मोनिका बाई, तुवें पेन हातांत धरून कांतारां बरयलीं. केन्ना तरी तुका दिसलें की आपणें तियात्र बरोवचो? हय दिसता, अजुनूय दिसता. आदींय दिसलेलें जेन्ना ओ पाय हो तियात्र त्या तियात्रान हांव नासलें मुरे, तितून फ्लॅशबॅक आसलो, फ्लॅशबॅक सीन आसतालो. म्हणल्यार काजार जाता म्हजें, पूण काजार उपरांत पयलींचो उगडास आनी त्या 7 मिनटाच्या फ्लॅशबॅकान हांवें 8 फावटी ड्रेस चेंज केले. जाल्यार त्या टायमार म्हाका स्ट्रायक जालें हांवेंनूय हो म्हणजे नॉन स्टॉप तियात्र बरोवपाचो म्हणून. तेन्ना दिसलेलें 25 वर्सां आदीं आनी आतांय दिसता. तुजे विचार म्हाका समजतात, तुज्या मनांत कितें घोळटा तेंवूय म्हाका समजता. हाचेरूच आनीक एक प्रश्न, समाजाक बरयतल्यान कितें दिवपाची गरज आसा? बरयतल्यान समाजाक तेंच दिवपाचें जे लोकांक मानवता, जे लोक समजून घेवंक शकतात आनी जे लोक आपले जिणेन तेचो वापर करून तीच आपली जीण म्हणजे आमी जेजूचे गोवाय हो जो आमचो ह्या वर्साचो थीम आसा, तशेंच आमी त्या उतरांतल्यान त्या कोरण्यांतल्यान आमी दुसऱ्याक बरे गोवाय जावंक जाय. तातूंतल्यान आमी आमच्या जिवितांत जायतो बदल हाडूंक जाय, आपल्या जिवितांत ते आपणावन घेवंक जाय. मोनिका बाय, आतां आमी कांतारांचेर नदर मारली. तुवें केन्ना तरी तुका अशी विनोदी भुमिका जावं अशें कितें तरी करूंक चान्स पडला, कॉमेडी? ना, कॉमेडी करूंक चान्स मेळोंक ना. पूण घरांत तूं म्हाका पळयशी जाल्यार हांव सदांच कॉमेडी. हांव कितें उलयता कितें करतना म्हजे जे हावभाव आसात ते पळोवन म्हजो धाकटो पूत सदांच हांसता आनी म्हणटा मम्मा कितें कॉमेडी करता. सो दॅट इज वॉट आय एम एट होम. म्हणटच तुज्या भुरग्यांक जे गूण तुका आसात त्या भुरग्यांक? हय येयल्यात. म्हज्या व्हडल्या पुताचे येयला, आची फर्नांडीस, ताचे भितर येयला आनी तो बरयता. आतां ताणें आपलें मास मिडिया केलां हांगा डॉन बॉस्कोन आनी 2 वर्सां आतां तो बॉम्बे आसलो. तो आतां हांगा येयला लॉकडावनाक लागून. पूण ताचे भितर तें आसा बरोवपाचें. आतां ते इंग्लीश बरयतात पूण कोंकणीनूय म्हाका सांगता मम्मा हें खंय येतलें. सो दोगांयच्या भितर आसात ते. म्हणटच फुडाराक घडये तुवें तियात्र बरयलो जाल्यार तांचो सांगात तुका मेळटलो? आसतलो, दोगांयचो आसतलो आनी म्हज्या घरकाराचोय आसतलो. कित्याक तोय ट्रम्पेटिस्ट म्हणटकूच एक्टींग बिक्टींग सगळें भितर आसा. म्हज्या मायगेल्या फॅमिलीच्या वाटेन आसा आनी म्हज्या घोवागेल्या फॅमिली वाटेन आसा. सो समवेज मे बी आफ्टर 5 years हें खंय तरी एक येवन एक व्हडलो तियात्र सावंतवाडी गांवांत येयत. हांव हीच अपेक्षा बाळगितां आनीक म्हाकाय दिसता की असो तियात्र तुवें बरोवन पालकाचेर हाडचो, जाणें करून तुमचो दोनूय सायडीचो कुटुंब आनीक तुजे शेजारी हांकां तुवें वापर करून हो तियात्र बरे तरेन पालकार वेचो. मोनिका बाय, तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक ही माणकां मतीं कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा हालेलुया मामा, कित्याक ताकाच लागून म्हाका बाब देवतोने हांचो नंबर मेळ्ळो आनी हे भाशेन आमचें कॉन्टेक्ट जावन आयज ह्या कार्यावळीन हांव पावलें. हांव चड खुशाल आनी म्हजी खुशालकाय आनी हो संतोश हांव तुमचे मुखार येवन सांगता की ही म्हजी कला, जावं ती बरोवपाची, जावं गावपाची, एक्टींग करपाची, हें सगळें देवा कडसून आयलां आनी तें देवा खातीर हांव पयले सुवातेर दितां.
आनी मागता तुमचे लागीं तुमी तुमचे कलागूण तुमच्या भुरग्यांचेय कलागूण अशेंच पांजीपणांत आपूण दवरचें न्हू पूण तांकां संदी दिवची वयर येवंक आनी आपूण जसो वयर येता तसो दुसऱ्याकूय वयर येवंक संदी दिवची. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. कोणेच मोनिका बाय किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे कलायकता चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. हॉस्पिटलान जायते दीस दुयेंत आसलोलो दुकां गळोवन फुगा जावन रडटालो. कितलें भोगलें हांवें कितलें सोंसचें हांवें सोसूंक जायना म्हाका पळोवन वेता म्हणटालो. बरो जावन माय दीस रात मागताली चिंतना पयस कर शुगर वाटा म्हणटाली. निमण्या वखदार कोणाकूच जाप ना दिली सपनां ताची वाऱ्यार उबोन गेली. बरो जावन माय दीस रात मागताली चिंतना पयस कर शुगर वाटा म्हणटाली. निमण्या वखदार कोणाकूच जाप ना दिली सपनां ताची वाऱ्यार उबोन गेली.